मडगांव गांधी मार्केट कोरोनाचे सेंटर जावपाचे वाटेर सप्तकी बाजाराचे स्वरूप सोशल डिस्टन्सिंग खुटयाळाक लोक नेम पाळिना म्हूण पणजे दुकानां बंद दिवचलेक कडक सोशल डिस्टन्सिंगाची अंमलबजावणी गोवा फॉरवर्ड म्हणटा लोक कोरोनान मरचे न्ही आनी भुकेनूय मरचे न्ही सरकारान समतोल राखून अंमलबजावणी करची। सध्या हांव सहकार भवना कडेन मार्केटा कडेन लोक सकाळच्यान हांगा लायनीक रावलेले एक लांब लायन लागलेली हांगासर पूण गेटीत कडेन लोकांनी मातशी गर्दी केली म्हणून तेंच्यांनी बंद करता म्हणून सांगलें आनी लोकांक धांवले। हांव अभिजीत नाईक बिचोले मतदारसंघान रावता। हांव अशी मागणी करता सीएम सरा कडेन जे लोक त्याच्या अगेन्स्ट गेल्या त्या अगेन्स्ट आसूनी पूण तुमी आमच्या बिचोलच्या जनते खातीर आनी गोंयच्या जनते खातीर तुमी लॉक ऑफ करात। वी केअर फॉर यू, यू केअर फॉर अस। पूर्ण सपोर्टान तुमच्या वांगडा आसा, तुमी पूर्ण लॉक ऑफ करा। हांव तुमकां अशी रिक्वेस्ट करता सीएम सर की तुमी शूट आउट सायड ऑर्डर दिवची 144 कलम इतको स्ट्रॉंग करचो की शूट आउट सायड ऑर्डर दिवची आनी गोंयच्या जनतेक सेफ दवरचे। जे राजकारण खेळटा तांकां राजकारण खेळूनी तांकां आमी गोंया भायर धाडया पूण आमच्या पूर्ण गोंयच्या जनतेक तुमी पूर्ण सपोर्ट करचो आनी आमी तुमच्या वांगडा पूर्ण आसा। आयज आमी बिचोले मार्केट बंद दवरला आनी हेच्या फुडेंय बंद उरतले ही आमी आमची स्वताची जबाबदारी घेवन आमी हो डिसिजन घेता। हांव राजन कडकडे तुमकां सगळ्या बिचोलकारांक प्रामुख्यान एक आव्हान करूंक सोदता। जे कोरोना व्हायरस हो जो रोग आसा तो संसर्गीक रोग आसा त्या खातीर सगळ्यांनी आपापल्या घरान रावचे। तशेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याकूय एक विनंती आसा हात जोडून की जो निर्णय घेतला तो निर्णय तुम्ही खंयच्या लेवलाचेर घेतला तो आमकां खबर ना पण एक सामान्य जनता आनी केन्ना तरी नगरसेवक किंवा लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करता आसतना म्हाका अशें दिसता की लोकांच्या हिता खातीर तुम्ही हो निर्णय फाटी घेवचो। आमी तुमच्या फाटसून आसात। हांव म्हज्या फेसबुकाचेर पोस्टाचेर सतत तुमकां पाठिंबो दिता, बरयत आसा आनी आयज आमी बिचोलेन असो निर्णय घेवपाच्या मार्गार आसा की आमी संपूर्ण बिचोली उत्स्फूर्तपणे बंद करपाची आसा। ह्या संदर्भात आमी आतां आमचो आमदार राजेश पाटणेकर, नगराध्यक्ष सतीश गांवकर, इतर नगरसेवक आनी जे सोशल वर्कर आसा हे सगळे बैठक घेवन आमी अशें ठरयतले की आमी संपूर्ण बिचोले बंद दवरतले उत्स्फूर्तपणे, जाचो फायदो इतर गांवांक जावचो आनी इतर शहरांनी बी हाजो उपयोग करून घेवचो की सीएमाक आमी आज पाठिंबो दिवप अत्यंत गरजेचें आसा। खंय तरी सीएम नाराज जाल्लो आसा, निराश जाल्लो आसा, पण म्हजी सीएमाक विनंती आसा की तुमी निराश जावचे न्ही, नाराजूय जावचे न्ही। जो तुमी कर्फ्यू लायल्लो आनी आमचे बिचोलेचे हांव एग्जाम्पल दिता की आमचे जे पुलीस इन्स्पेक्टर आसात किंवा पुलीस यंत्रणा आसा, सरकारी यंत्रणा आसा, स्वता रस्त्यार रावून तांच्यांनी जे बरें कार्य करून हो कर्फ्यू 90% वर यशस्वी केल्लो। तेन्ना म्हजी विनंती आसा की तुमी निर्णय तुमचो त्वरीत मागे घेवचो, तुमी परत कर्फ्यू लावचो। सगळी जनता तुमच्या फाटसून आसा, आमी तुमच्या फाटसून आसा आनी गॅरंटी आसा की जर आमकां जगणें आसा जाल्यार आयज घरान रावणें गरजेचें आसा। जर कोणाक मरणें आसा तांच्यांनी जरूर भायर सरचो, पण जांकां जगणें आसा, जांकां फुडलें आयुश्य आसा तांच्यांनी सरळ घरान रावचें, आमकां पाठिंबो दिवचो। दुसरी गोष्ट, लोकांक माल सप्लाय करपाची यंत्रणा आमी चालू करता, आमची त्या दृश्टिकोनांतसून बैठकी आसात आनी आमचो जास्तीत जास्त प्रयत्न आसतलो की कोण उपाशी रावचो न्हय। जांकां 5 किलाची गरज आसा तांकां 1 किलो तरी कशें तरी पावोवपाची आमी तयारी करता। त्या दृश्टीनसून आमची बैठकी चालू आसा। तुमचे सहकार्य आनी माननीय मुख्यमंत्र्याचो आदेश तुमी पाळचो। आमचे डेप्युटी सीएम चंद्रकांत बाबू गोळेकरान हांगा तो स्टॉल हो केपें म्युनिसिपालिटी कडेन हँडओवर केल्लें आसा, जाणे करून लोकांनी भायर सरचें न्हू। हे कोविड-19 म्हळ्यार कोरोना व्हायरसाचें दुयेंस हे जगभर फैलाव जाल्लें आसा। त्या कारणा खातीर केपें म्युनिसिपल एरियेचे लोकांनी भायर सरचें न्हू।
जो स्टॉक आसा तो आमी पॅकींग करून विदीन 2 दिसां भितर हो आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले. आमचे डेप्युटी CM चंद्रकांत बाबू कोळेकर आनी केपेंचो आमदार आनी एक म्युन्सिपालिटी हो लोड पावयले कडेन आसा, सप्लाय केले कडेन आसा, तो आमी फाल्यां म्युन्सिपालिटी थ्रू पॅकींग करून आमी हो डिस्ट्रिब्यूट करतले, दारदारांनी डिस्ट्रिब्यूट करतले. कोणें भायर सरची न्हू, ही नोंद घेवची. आज याला 700 किती ट्रे याला दूध याला चलता दूध कल भी आलं आहे का ओके. तो दुधा काय प्रॉब्लेम ना मालूम नहीं अभी कस्टमर आता गाड़ी है अभी क्या है छोड़ रहा नहीं है, बड़ा वही प्रॉब्लम हो रहा और कस्टमर आता है है. आता है आ रहे कस्टमर दूध चाहिए नहीं, लोगों को चाहिए नहीं, दूध चाहिए नहीं. हांगा उदकाची न्ही, लोकांक चिकन खावपाची संवय पडल्या आनी गांधी मार्केट असले गांधी मार्केट जाला की ताका न्ही पर्यायी ना. सगळं बिगर कमी आयज 100 रुपये किलो कांदे, 100 रुपये किलो बटाट विकतात. खंयचे म्हणून म्हणजे व्हायरस जाला, लोक तडफडटा, लोक भिल्या, लोक मरपाचे हातून भिल्या. तातूंत भितर तर हे लुटूंक लागल्या, हाजें कितें म्हणून. आनी सरकार म्हणटा ना सांबाळून रावा. आज बंद करात मरे गांधी मार्केट. आज गांधी मार्केट कित्याक उगडें आमी पळय न्यू मार्केट आमी टोटल बंद करून उडयलां. एक दुकान आमगे न्यू मार्केटान जर उगडें आसलें तूं आमी सांगता पेट्यार करता. आज टोटल मार्केट गांधी मार्केट उगडें आहा. हांव मडगांव मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशन तर्फे विनोद शिरोडकर उलयतां. आमकां गोवोरमेंटाचें एक जालें एकच सांगपाचें गोवोरमेंटान, बंद जाल्यार बंद, उगडी जाल्यार उगडी. 10 लोकांक आनी एक मार्केट ओपन करता, दुसरें मार्केट बंद करतात, अशी परिस्थिती जाता. आतां गांधी मार्केटार पळया कितले लोक जमलेले आहा थंय. अशी जमलेले आहा, 400-500 लोक जमलेले आहा. आनी आमी आतां गिराक करपा सगळे आशेना. जे गिराक करता वेपारी आहा तांकां हांव एकच सांगपाक सोदता, तुमी लोकां कडेन पयशे घेतात, तांकां वायरस लागतले. ते पयशे मागीर खावपाक पावपाना लोक. तुमी लोकां लुटनाकाय आनी बरे भशेन लोकांक कितें दिवपा ते बरी पोतयेन घालून तुमी दियात. अशी परिस्थिती येतली. सगळे इंडियेक लोकांक कांयच करपाना. आमगे CM राती सामको पांय पडटालो, बाबा तुमी बंद करा, हें करा, पूण लोक आयकना. हांव परतोय रिपीट करूंक सोदतां, गोवा फॉरवर्ड पार्टी खंयचोच गोंयकार डिजीज म्हणल्यार कोरोना व्हायरस नाजाल्यार डिप्रिवेशन म्हणल्यार भुके खातीर मेल्लो नाका. आमी एक पब्लीक हेल्थ इज फॉरमोस्ट इन आवर मायंड, पब्लीक सस्टेनन्स इज ऑल्सो शूड बी द फोकस. आनी हाजे भितर एक बॅलन्स सरकारान आतां घेवची, कोर्टान ताका डायरेक्शन दितकच हें हांव मागतां. आनी सगळे गोंयकारां कडेन सहकार्य मागता, सरकाराक पूर्णपणान सहकार्य दिवची. आमी सगळे गोंयकार एक उरूंक जाय. आमी आज राजकारण करून फावना. राजकारण करपाक पयलीं जिते उरपाक जाय. मरतकर कितें मड्याचेर राजकारण करतले. आमी सगळ्यांनी पयलीं सगळे दुसरें सोडून आमी हो एक जो लॉकडावन पिरियड जाला आमचे खातीर आमी एक पॉलिटिकल ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून धरनात. वी लूक एट इट एज अ नॅशनल इमर्जन्सी. आज सोशल मिडियाचेर दिश्टी पडटा, कोण तरी म्हणटा की ह्या मंत्र्यान इतले साक हाडले आनी हे तो वाडटा. साक खंयच्यान हाडले बाबा? बॉर्डर जाल्यार बंद, होल्डिंग करूंक जायना. सो तुवें हाडले खंयच्यान? दीस इज ऑल इन द ओपन आनी दीस इज बीइंग डन बाय वन ऑफ द मोस्ट सिनियर मिनिस्टर्स इन गोवा. आनी सरकार कांयच करना. बारीक एक मनशाक कोणाक तरी दाखोवपा खातीर ताका धरता. हे अशें करतकर सरकाराचेर जो विश्वास आहा तो आम जनतेचो विश्वास वतलो. तू रात्रीचा